ड्रग्साच्या ओव्हरडोसान 2 तरणाट्यांक मरण आयल्या उपरांत जागे जाल्ल्या पुलीस खात्यान फाटल्या 3 दिसांत ॲक्शन घेवन कांय जाणांक धरले. तातूंत क्लब आनी रेस्टॉरंटाच्या वाठारांत ड्रग विकपाक दिले म्हूण निक्स क्लबाचो ऑपरेटर मॅनेजर रोहन शेट्टी आनी कर्लिसाचो मालक एडविन न्यूनिसय कस्टडीत उरले. मात पुलीस करबटावेल्यान मोठ्या मासळे मेरेन पावचे पयलींच जामीन मेळपाक सुरू. कर्लिस रेस्टॉरंटाच्या मालकाक बुधवारा जामीन मेळ्ळो. ताच्या रेस्टॉरंटाच्या वेटरा कडेन मेळिल्ल्या ड्रग्साचें प्रमाण खंय तितलेशें ना. निक्स क्लबाच्या रोहन शेट्टीच्या जामीन अर्जाचेर शेनवारा सुनावणी. निक्स क्लबाचो रोहन शेट्टी म्हणटा, क्लबात येवपी प्रत्येकाचेर नदर दवरप खंय शक्य ना. क्लबात येतल्या ट्युरिस्टांचो आंकडो मोठो आशिल्ल्यान कोण कितें करता हें कळप कठीण म्हूण क्लबवाल्याचो आर्ग्युमेंट. कळंगुटे वाठारांत खंय ड्रग्स मेळटा तें आमदार मायकल लोबोक खबर आसा आनी फाटलीं 5-6 वर्सां तो आमदार आसतनाय ताका ड्रग्स कंट्रोल करूंक जमूना म्हूण कळंगुटेचो आदलो सरपंच जोझेफ सिक्वेरान मायकलाचेरूच बॉम्ब घालो. तो इवन सांगता की लेडीजाक ही सेफ ना. हांव एक सांगूंक सोदतां, लेडीज सेफ ना जाल्यार तूं 6 वर्सां कितें करता ह्या कालांगूट हितून क्षेत्रांत. कालांगूट क्षेत्रांत तुमी कांयच काम करना. तो तशें लेडीज सेफ ना जाल्यार यूथ सेफ ना म्हणटा तो. यूथ सेफ ना जाल्यार तूं कितें करूंक सोदताय. तुका 5 वर्सां निवडून हाडलो, आतां हे 5 वर्सां निवडून हाडला जाल्यार तुजे कडेन आयज हँडल जायना. ड्रग्स हँडल करूंक जायना तुका. झेडपी आशिल्लो तेन्ना सावन आतां मेरेन आपूण ड्रग्सा आड आवाज काडटा म्हूण मायकलाची जोझेफाक जाप. ड्रग्सा आड जाय जाल्यार जोझेफानूय खंय ताचे बरोबर रावचो. म्हाका दिसता 5 न्हू गेली 8 वर्सां आमदार जावचे पयलीं झेडपी मेंबर आसतनासून ड्रग्साचेर उलयता. आनी म्हाका दिसता हांव बॉब मारता पळय तेन्ना कितलेशेच रेडी बसून जाल्या. आमी इनपुट्स बसून दिल्या आनी आमी इनपुट्स दिवपाक फाटीं सरचे ना. आमकां जे लोक इनपुट्स दिता, जे कोण आमकां फोनार सांगता अमके सुवातेर असले इलिगल एक्टिविटी चलता, आमी डायरेक्ट सांगता पुलिसांक. जोझेफ सिक्वेरा आमचो फ्रेंड मातसो डेस्परेट कसो जाल्लो आहा. वी आर ट्रायंग टू सी दॅट ऑल द एक्टिविटीज, स्पेशली ड्रग ट्रेड इन गोवा, is totally stopped. For that we are working. We may use any method to stop it. तो डेस्परेट जावन उलयता ते म्हाका दिसता तेणें आमचे कडेन येवन आमच्या वांगडा रावन काम करपाक जाय. मजगतीं खोर्ले म्हापशा 15 लाखांच्या ड्रग्सा सयत धरिल्ल्या चैताली आनी योगिता नायक ह्या भयणींक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. मजगतीं मडगांव पुलिसांनी मिझोरामच्या समीर गौरांग म्हणटा ताका सुमार 20,000 रुपयांच्या 200 ग्राम गांजा सयत धरलो. आनीक एके कारवायेंत पुलिसांनी मोटरसायकलीचो चोर आकेच्या जाफर याडवाड म्हणटा ताका धरला. Today we have booked one case under NDPS Act and we arrested one Samir Gaurang. He is from Mizoram. So he was found waiting to a prospective customer to sell ganja. So we have recovered 202 gram ganja worth rupees 20,000 from him. And in another case we have arrested one more person, Jafar Yadwad. He was found with one stolen bike, scooter, worth 42,000, and his associate run away from the place. And they are also involved in one attempt to breaking the lock of one house. So we have arrested this Jafar. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.